आमदार आमदार नमस्कार. आईच्या बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीच्या निमित्तान आम्ही सगळे हांगा हाजीर जाल्ले आसा. तितून भितर आमचे मध्ये आमचो नरेंद्रबाब नार्वेकर, तशेंच आमचो चेअरपर्सन विश्वास सावंत, आमचे कावन्सिलर्स, आमचो सरपंच, आमचे पंच मेंबर्स, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि आमचे जमलेले सगळे आमचे बाबासाहेब आंबेडकरांचे सगळे सुचिंतत आणि तेजे दिशेन दाखयल्ले आणि तेजे दिशेन दाखोवन चलोवन वचपी आमचे सगळे भाव आनी भयणां. आज खोशी भोगता 30 वर्सां आमी हांगा जयंती मनयता. आनी जेन्ना हांव आमदार हांगा निवडून दिलो तेन्ना हांवें पळयलें की हांगा बारीकशें एक स्तंभ आशिल्लें आनी तेजो एक आमचो याददीस्त आमचो तेजो एक पुतळो आशिल्लो. आज हे बरेचशे सुंदरशे हे करून आज आमी मेंटेन करता आणि हेजे खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे कुडचडेकार आणि सरावंडींग एरियाचे लोक एक जावन जयंती मनयता. आणि जयंती मनयपाक म्हाका सगळ्यांनी सांगलेलें आसा, हांवें तेजे वयर सांगप ना. पूण एक लक्ष दवरपाक जाय की आज जशें हांवें सांगलां की आमी सगळे एक हे म्हत्वाचे गोश्ट बाबासाहेब आंबेडकरान सांगलेले. तितून भितर ऊंच नीच जात पात हे कांय नाशिल्लें. आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन जसो हांव आमदार जालो आतां मंत्री आसा आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपी बाबासाहेब आंबेडकरान म्हाका दिसता देशानूच न्ही आख्खे जगान तेणें आपणाचो खंय तरी एक शिक्को मारून दिल्लो आसा की भारत राष्ट्राचें कॉन्स्टिट्यूशन इतलें बरें बरयल्लें आसा की बाकीचे देश ताका मानतात. हे सगळे सांगता तेन्ना आज तेणें कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें आसा पूण हे कॉन्स्टिट्यूशना भितर ज्यो गोश्टी आज आमी करपाक जाय ते सगळे मेळोवन करूंक पडटले. आनी आज जशें आज आमच्या भावान सांगलां की खुबश्यो गोश्टी जाता ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. आनी गोश्टी जावपाक जायना म्हणजे कारण कोण आमी सगळे जर सारखे वेवस्थीत जर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्ले कॉन्स्टिट्यूशना भितर जर वागले जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आमकां फुडें व्हरूंक शकता. आनी जशें बाबासाहेब आंबेडकरान सदांच सांगतलो की आमी शिका, आमी शिकून आमी कपडे बरे घाला, आमी आमचे फुडें वचया. ह्यो गोश्टी जर आमी फुडें घातल्यो जाल्यार म्हाका दिसता जयंती बायन सांगले भशेन आमचो गोंय, आमचो देश आमचो फुडें वचपाक खंय फाटीं उरचो ना हें आमकां सगळ्यांक हांव कळयता. आज नरेंद्रभाई सावयकर सदांच आमच्या वांगडा आसता हांगा आनी तेजी उतरां आमकां आयकपाक दिली. आनी ह्यो गोश्टी हांव सांगपाक कितें सोदता की ज्यो गोश्टी आमी सगळे वांगडा रावन करूंक शकता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळे वांगडा रावूंक शकता तितून भितर आमी सगळ्यांनी एक जावन ज्यो गोश्टी समाजा भितर खंय तरी डिफरन्सीस दाखयता हे समाजा भितर ह्यो गोश्टी जावपाक जायना. हितून भितर आमी जशें आज जमल्या तशेंच तेन्नाय जमपाक जाय आनी तेन्नाय समाजा भितर आमी एक तांकां दुसरे जे कोण खंय तरी डिस्टर्बन्स करूंक सोदता ताका सांगूंक पडटलें की आमी सगळे एक आनी आमचो देश फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक रावन आमचे देशा खातीर काम करया. आज परतून एकदां जमलेल्या सगळ्यांक ह्या वताच्या बाराक तुमी सगळे हांगा जमला जाल्यार आसा. जयंतीच्या निमतान आमचे भितर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर आमदार दिलेशबाब काब्राल, आमचे चेअरपर्सन विश्वास देसाय, तशेंच हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे कावन्सिलर्स, पंच आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्यांच्या तत्वज्ञानान भारिल्ले आणि त्यांचे सगळे कार्यकर्ते भावांनो आणि भयणींनो, आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती. डॉक्टर बाबासाहेबांनी सदांच संदेश असो दिलो की शिकात, संघर्ष करात, एक जायात, शिकात आणि संघर्ष करात. म्हाका दिसता त्याच तत्वज्ञानाच्या आदाराचेर बाबासाहेब व्हडले जाले आणि व्हडले जावन खरें म्हणजे त्यांनी ह्या देशाची आमची घटना बरयली. आयज त्या घटनेच्या आदाराचेर, ज्या कायद्याच्या आदाराचेर आमचो देश चलता, आमचें सरकार चलता, ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्ली आसा. आणि म्हणून आमी पळयतात की सगळ्यात व्हडली जर गजाल कितें आसा जाल्यार ती शिक्षण घेवप. शिक्षण हे सगळ्यात म्हत्वाचें आसा. एकठांय येवप ही दुसरी गजाल आसा. आणि त्याच बरोबर जे आपल्यान अन्याय जाता त्या अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करप याच्या आदाराचेर खरें म्हणजे सगळो समाज जो आसा तो मुखार वचपाक शकता. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान खरें म्हणजे हें सगळें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. आनीक म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विचार घेवन त्यांनी ज्या घटना आमची बरयल्ली आसा, ज्या घटनेचेर आयज देश चलता, ज्या घटनेच्या आदाराचेर आमचें सरकार चलता, सगळो समाज चलता, ही घटनेचें म्हत्व लक्षांत घेवन आमी सगळ्यांनी खरें म्हणजे होच विचार मुखार व्हरपाक जाय. आयज चड वेळ घेनासतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक म्हज्या स्वताच्या वतीन हांव म्हजी अर्गां ओंपता. आनी त्याच बरोबर त्यांनी दिल्लो हो जो संदेश आसा, त्यांनी जे मांडिल्लें तत्वज्ञान आसा तें आमी सगळे जाण घेवन मुखार या अशें ह्या समयाचेर मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. मोठेपण हातूनच दिसता आमकां
सांगपाचें म्हळ्यार सगळ्या म्हज्या इश्टांक आज सांगता की एका अशा मनशाच्या ह्या जयंतीक आमी हजर आसात की ज्या मनशान भारताचें संविधान घडयलें. हांगा आमकां भगवद्गीता आसा, आमचे धर्मग्रंथ आसा वेगवेगळे, पूण हे जे संविधान आसा ते आमच्या भारताचो धर्मग्रंथ म्हणूं येता. मानवतेचो धर्मग्रंथ आसा हो, आणि ह्या धर्मग्रंथाच्या शिल्पकाराची ही जयंती आसा. तुका खबर आसा, हे भारत रत्न म्हणला ताका, महामानव म्हणला ताका, युग पुरुष म्हणला ताका, आणि ह्या युग पुरुषान आपले जीवन कशें सारलें तें खबर आसा तुमकां. आणि त्या जीवनाच्या आधाराचेर आमी सगळ्यांनी पावलां मारूंक जाय. मानवता शिकोवपी असो हो महागुरू आमकां मेळिल्लो आसा. म्हणटकच सगळ्यांनी आमी लक्षांत धरपाक जाय. 3 वस्तू तांकां सगळ्यांक चड प्रिय आशिल्ल्यो त्या आज तुमकां मुद्दम सांगता हांव. एक म्हळ्यार पुस्तक, दुसरी म्हळ्यार विद्या, आणि तिसरे म्हणल्यार कपडे. तुमी ताका पळयला आसतलो कसो आसा पळय तो. सदांच तो म्हणटालो शिकात, पुस्तक, विद्या हे आपले कडेन आसपाक जाय. आपल्या मनगटाचेर विश्वास दवरात. तारे ग्रह सगळे आसा, पण ताचे बरोबर जर आमच्या मनगटान तितली ताकद असली, शिक्षणाची ताकद ताणें दाखयली, आणि शिक्षणाच्या ताकदीचेर आज तो इतल्या वयर पावलो की आज आमी ताची सगळे कडेन जयंती, ह्या तळागाळातले लोक ताची जयंती आज साजरी करतात. सो सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता, सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तुमी कारण कितें आसा की आमी मळब उलूच आसता. कारण ताचें आसता की जे समाज आसा, दलित समाज जावं आनी कितें वेगवेगळे समाज सगळे एक, कोण आमी सकल न्ही वयर न्ही सगळे एक तरेन पळोवन ते करपाक जाय. बाबा साहेब आंबेडकरांची तशें करपाक जाय. आनी तशें तुमी पयलें आसतलें गोंय आउट ऑफ स्टेट जाता, जे कितें चालू आसा, पूण सद्याक तेच वारो गोंयांत येवपाक लागला. तो मागता सगळे भावा कडेन यूथ जे आतांचे यूथ आहा ते आमी बाबा साहेब आंबेडकराचो जो घटनेत बरयला तसो घटनेत चलोवन सगळे एक तरेन आनी इक्वेलिटी करून सगळे जे आंबेडकराचो आमगे पुरुश समाज एक कितें सिंबल आसा ते तर सिंबल चिंतून आमी सगळे हे करून आनी बरे भशेन रावपाक देव बरें करूं. जयंती आज ह्या जयंतीच्या कार्यक्रमाक सगळ्या पयलीं हांव उमेद परबी दिता. तशेंच हो कार्यक्रम आमचे ह्या वाठारांतले दलित भाव तशें बाकीच्या त्या वाटेच्या कार्यकर्त्यांनी आज आमचे सुंदर अशे ह्या कुर्चडे वाठाराच्या शिशुबेन कडेन केल्ल्या ह्या सर्कलाचेर ह्या जयंती निमित्तान आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर मनीष काब्राल त्या वाठाराचे आमदार, तशेंच आमचे मॅडम चंद्रिका, तशेंच आमचे सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच, सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते, तशेंच आमचे सगळे दलित भाव आयज आज आमी हांगा भारतरत्न बाबा साहेबांच्या जयंती निमित्तान हांगा जम जाले कडे बाबा साहेबाचो जन्म 14 एप्रील 1891 जालो. एक गरीब कुटुंबात ताचो जन्म जालो. आणि तशें मॅडमीन सांगला की गरीब कुटुंबात जन्म घेतकीर ताणें आपलें जें शिक्षण आसा ताका शिक्षण सुद्दां घेवपाची परिस्थिती जाल्ली, पण ताका दुसऱ्यान हातभार लायलो. आणि आयज तेणी जी आमकां संविधान दिला, जी घटना दिला, ती आज भारत देशाची जी घटना दिले कडेन आमी ताज्यातून जाले कडेन आसा. आणि आज ते आमी घटना पाळटा. ताजें शिक्षणांतून ताणें बॅरिस्टर जावपा खातीर विलायत देशांतून ते गेले, आणि एक आज आमच्या भारत देशाच्या महान पुरुष जावन गेले कडेन आसा. पण आज तुमच्या जयंती आज आमी मनयतात तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव उलोवनीत परबी दिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू म्हणटा. पहिली तू माझे सगळ्यात जय भीम.